भयणी भावांनो, उगडास धरया आनी उगडास करया. आमच्या जिवितान वेगवेगळे तरेन देवान उजवाड हाडला आनी आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक वावुरता. आनी ह्या उजवाडा पासत आनी उजवाडाचे कोन्या पासत आनी उजवाडाची आमच्या जिवितान जाल्लेल्या वेगवेगळ्या बरेपणा पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी त्याच बरोबर आमची खेरीत भाशेन ह्या संवसारान जियेतना ह्याच उजवाडान आमी कशे भाशेन जिवंक जाता तें आमी मोतीन घोट धरुया. आनी ह्याच पासत आमच्या जिवितान आयिल्ल्या उजवाडा पासत आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक वावुरल्या पासत आनी त्याच बरोबर पावला कोणकोणी आमी वायटाचेर झुजूंक वावुरतल्या पासत देवाक दिनवासुया. कित्याक हें देवाक लागूनच घडलां आनी देवान आमच्या जिवितान उजवाड हाडला. आनी तिसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचें वाचप म्हणटा सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. म्हणजे जो देव सोबदान सगळें रचलां आनी हो सोब आख्खो उजवाड हाडटा, हो सोब आमचे मोदें आयलो. आनी जें आमी डिसेंबराचे 25 तारखेर समारंभलां देवाचो जोल, हें देवाचें आसणें आनी हें देवाचें आसणें सदां ह्या संवसारान तिगून आसा. तें आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान आसा. तें दर मिसाचे भेटेन आमकां फावो जाता. ह्या देवाच्या आसण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. कित्याक देवाच्या आसण्यानूच आमच्या दर एका जिविताची पावलां फुडें मारूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्लीं वेगवेगळीं वादोळमोळां आमी पयस करूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेगवेगळ्या मोडाक आमी फेस करूंक जाता. आनी ह्याच पासत हो सोब जो आमचे मोदें जियेता, जो आमचे मोदें आसा, ताचें वर्तेपण वळखुया आनी ह्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया.